म्हणजे आता हे शीत तुम्ही आता कापता पळय तेन्ना कापताना असं म्हणजे त्रास जाता रेबो आहा न्हू रेपो असा पावसान उदक पडना वर्सा अशी कितें प्रॉब्लेम जायनासलेलो ना हां वर्षा कमी आसलें आतां बरें पण आता हे भात आसा पळय ते अशें म्हणजे बरें आसा की पोल आसा पोल आहा जास्त पोल आसा एक फाल्यां 2-4 दिसान जातले कापून आनी 2-4 दिसांनी नमस्कार वाळपे भागात सध्या शेतकामाची जी कापणी आहा तेका सुरवात जालेली आसा गेल्या कांय दिसांच्यान पावसाक जोर आसलेलो आणि ह्या पावसा खातीर जे भात कापणी आसलेली ही लांबणीचेर पडलेली मात आता ह्या 2 दीस जाले पावस कमी जाल्या कारणान शेत पाड जातले ह्या भयानच हांगासर जे शेतकरी आसा तेंच्यांनी आपली भात कापणी सुरवात केल्ली आसा आणि तेंचो बरो प्रतिसाद लाभलेलो आसा असोच जर पावस कमी आसलेलो तेंकां भात कापणी तेंची सारकी जातली आमी पळोवं शकता की फाटल्यान हांगासर कामेरी आसा ही शेत कापणी करता आणि पारंपारीक पद्दतीन करता जे म्हणजे आता जी तांत्रीक पद्दत आयल्या ती मशिनार कापता पण तेंची जी कितले वर्साच्यान तेंच्यांनी जी हात कापणेच्यान जे भात कापता तशेंच तेंच्यांनी ती पद्दत दवरल्या आमी पळोवं शकता की शेतान हांगासर उदक आसा आणि तितूनच ते भात कापता आणि यंदा ह्या वर्सा खूब पावस पडल्या कारणान जे भात आसा हे तर खुबशे तेंचे पोल जाल्लेले आसा आणि लुकसाण सुद्दां जावं शकता आता एक सायडीन तेंच्यांनी भात जे आसा तशें टप्प्या टप्प्यांनी तेंनी सुकत घातलेले आसा आणि तेजी मळणी सुद्दां ते करपाक लागलेले आसा वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.